फाटली 22 वर्सां जीसीझेडएम आड न्याया खातीर झुजपी जुआंव पेरेराक सुप्रीम कोर्टात निमाणें न्याय मेळ्ळो. ताचें बांदकाम कायदेशीर. भरती रेशेकडच्यान 500 मीटर भायर आसा म्हूण अर्दीत स्पश्ट. जुआंव म्हणटा ऑथॉरिटी हॉटेल लॉबीक फावोर करता, बारीक सारीक लोकांक पिट्टा. आज देखून 22 इयर्स जाली ही केस चलता. सो हायकोर्टाक गेली आनी सुप्रीम कोर्टाक गेली आनी फकत हे जीसीझेडएम कंप्लेनंट आहा ती हेल्प कोताय ते रेडी ना सांगपाक कोर्टाक की हे परमिशन जीसीझेडएम प्लॅन 1996 प्लॅना प्रमाण दिलो म्हणून. आनी ते सगळो कन्फ्युजन क्रिएट कोताय इन द माइंड्स ऑफ द कोर्ट. ते 500 पोटा 200 पोटा अशें क्लियर दिनाय. And recently there was in High Court also, the High Court has clearly said that this complaint has been not correct, false complaint म्हणून. एशको आमगे तो त्रास जाले वितो आनी कॉमन मॅनाक केसलो जस्टीस मुट्टो ना हेजे मुखार. फकत हे कोण मानीड पीपल आहाय हॉटेल लॉबी आहा तेंकाच आनी गव्हर्मेंट मॅनाक फकत कोर्टानूच झगडपाचें. आनी हो एक्सपिरियन म्हणटा तो एक्सटॉर्शनिस्ट. तेका आनी काम कांय ना. Only the hotel lobbies and big people they can build even in 200 meters. There is no issue. We have to fight for years. लोकां म्हणटा की ते एसो जीसीझेडएम ऑफिस आहा तें डेन ऑफ करप्शन. तेंच ऑफिस सारकें जावपाक जाय लोकांक कॉमन मॅनाक हेल्प मेळटा जाल्यार आनी एज पर द रूल बूक चलपाक जाय तें. That is not there. All these member secretaries who are coming there, they are and the committee which is there, they are all overlooking the rules and regulations as far as common man is concerned. When a big hotel lobby is concerned, all illegalities are committed by them. जुआंव पेरेराचे बांदकाम भरती रेशेकडच्यान 500 मिटरां परस भायर आसा म्हूण सुप्रीम कोर्टान अर्दीत स्पश्ट केला. जीसीझेडएमतली सुत्रां सांगता ते प्रमाण ह्या निवाड्याक लागून आनीक कितल्याशाच गोंयकारांक थाकाय मेळटली. कितल्याशाच गोंयकारांची केसी सीआरझेड भंगाच्या नांवान कोस्टल ऑथॉरिटी मुखार आसात. फाटल्या 5 वर्सांतूच 974 केसी रिपोर्ट जाल्यात. तातूंतल्या 195 केसींचो निकाल लागला. 779 पेंडींग आसात. तातूंतल्यो कितल्योश्योच केसी आतां सुटाव्यो जातल्यो. पुरुटाटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सावियो टायम्स.